समाज वावुरपी शंकर पोळजी हाणें वास्को नगरपालिकेच्या बायला गार्डनाची सारकी कुयदाद घेवंक नाशिल्ल्या कारणान मरगांव नगरपालिकेक कांयच पडिल्लें ना अशे आरोप केल्यात। परोपकारी नारायण भांडेकाराच्या वतीन कांय वर्सां आदीं एनआरबीन वास्को सिटीन फुटपाथ आनी हेर सुविधांचो विकास करून सोबितीकाय करपाचें काम केल्लें। नगरपालिके कडेन पयशे ना अशें म्हणून नगरपालिका बरी कामां करपाक सोदिना तें जालेंच आनी कोणेय केल्ली बरी कामाची कुयदाद लेगीत नगरपालिकेक घेवपाक जायना अशें म्हणून समाज वावुरपी शंकर पोळजीन वास्को नगरपालिकेचेर नाराजी उक्तायली। वास्को म्युनिसिपालिटीचे ऑपोजीट जे आमचे नानाबाब बांदेकरान आपले ट्रस्टाच्या अंडर रेनोवेशन केल्लेलें हें सगळें ब्युटिफिकेशन केल्लेलें आनी हें ब्युटिफिकेशन बऱ्यांतले बरे पद्दतीन केल्लें आनी बरें दिसतालें सारकें। पूण आमची बेजबाबदार म्युनिसिपालिटी जी आहा, जे आमचे चेअरपर्सन म्हणनाका, बाकीचे जे कन्सर्न ऑफिसर्स म्हणनाका, हेंचो हेचेर लक्ष नासलेल्या कारणान आयज ही परिस्थिती। आतां हेका कितें म्हणपाचें आमी, सगळे हे जे लायटीचे पोल्स आहा न्हू, हे वायरी सगळे अशे ओपन आहात। आतां कोण ल्हान भुरग्यां हांगासून चलोन वयताना हात लायलो, शॉक हेका करंट आहा काय ना तो म्हाका खबर ना, पूण अशे हे बेजबाबदारपणान हे ओपन आसपाक जायना। आनी जे ब्युटिफिकेशन केल्लें न्हू तेजेर जाल्यार सगळी पाडूच घातलेली आहा सगळी, कळ्ळें तुका। आतां तुमकां फुकट करून मेळटा म्हणून तेंच्या पयशांक किंमत ना। अरे हेच्या फुडें मागीर तसो जाल्यार कोण इनिशिएटीव घेवचो ना ब्युटिफिकेशन करपाक, कित्याक तुमी अशी बेजबाबदारपणान काबार करता म्हणून हे। अरे जर कोण करून दिता न्हू जाल्यार मेंटेन करपाची जबाबदारी तुमची, म्युनिसिपालिटीची जबाबदारी ती। तुमचे कडेन पयशे ना म्हणटा, तुमकां भीक लागले, तुमचे कडेन पयशे ना, तुमकां वर्करांक पेमेंट दिवपाक पगार दिवपाक पयशे ना, कितें रे। सो हांव मागतां हेजे म्युनिसिपालिटीन जे कोण आहात न्हू तुमी, मातशें तुमची जबाबदारी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा न्हू ती स्विकारा आनी अशी बेजबाबदारपणां करूं नाका। हे जे गार्डन आहा न्हू आजून सुद्दां मेंटेन जावपाक शकता, थोडे जर पयशे मोडले न्हू बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन मेंटेन जातले। आनी हे जे केलां न्हू ही फालतूपणां न्हू ही सगळी मरे रिपेर करा आनी मेंटेन करा। हे तेंच्यांनी जेन्ना ब्युटिफिकेशन केल्लें न्हू कितें तेन्ना ही बरें दिसतालें, हांगा स्पिकर्स घातलेले, मागीर सांजेच्या टायमाचेर रिकॉर्डी बीन आयकयताले ते कितें, मागीर FM बिफएम लोक आयकूंक बसताले हांगा पळय ते सोफा घातलेले ते पाड पडलेल्या परिस्थितीन आसा सारके। सो म्हाजें म्हणणें कितें, कोण करून जर दिता सपोज न्हू कितें ब्युटिफाय करता, मेंटेन करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी हेंची न्हू म्युनिसिपालिटीची। मेंटेन करपाक कितें जालें, धाड भरलें तुमकां 70 to 80 lakhs मोडून हे रेनोवेशन केल्लेलें टोटल, ओके। आनी इतले पयशे मोडून जर एक मनीस रेनोवेट करता आनी म्युनिसिपालिटी कितें गव्हर्मेंटाची म्युनिसिपालिटी ही जर हे मेंटेन करूंक शकना, वर्साक कितें 12 ते 15 हजार रुपया लागतले मेंटेन करपाक, व्हडलेशें कांय ना। इतले पयशे तुमी खर्च करतातूच कितें जाल्यार मरे तुमी मरे म्युनिसिपालिटीन बसपाच्या लायकीचे न्हू।